एम्ब्रिज सीजर जे एक सबस्टंट जे व्हेल्स वॉमिटिंगा साकून मेळ्ळा तेका खंय तरी मार्केटांक बरी रेट आसा आनी तेका परफ्यूम करपाक यूज करता जे आनी एक हे खंय तरी घेवन सांग्यार डिलाक तीग जाण येयल्ले दोग जाण गोंयचे आशिल्ले आनी एकटो सिंधुदुर्गाचो हांकां 4 दिसां पयलीं अरेस्ट केल्ले आयज तेच केसीन आनी एकट्याक जो रायगड साकून सचिन म्हात्रे तेका बी अरेस्ट केलो आनी हे प्रकरणाक आयज खंय तरी तांकां जे तीग जाणां अरेस्ट केले तेंचे खंय तरी आयज हियरींग आसलेलें सांगे कोर्टाक आयज सांजेर सांजची हियरींग आशिल्लें आनी खंय लेट हेजो निकाल येयल्लो आसा आनी जे तीग जाण आशिल्ले जे दोग जाण गोंयचे आनी एकटो सिंधुदुर्गाचो तेका आयज बेल मेळिल्ली आसा आनी तांकां प्रत्येकी 20,000 बॉन्ड शुअरिटी दवरून तांकां बेल मेळिल्ली आसा सांगे कोर्टाक तशेंच आयज जो सचिन म्हात्रे तेका खंय तरी सांगे पुलिसान रायगड साकून अरेस्ट करून हाडलेलो तेका 3 दिसां रिमांडार दवरलेले आसा अशी म्हायती आयज सांगे पुलिसांनी दिल्ली आसा सद्याक हे जे एक्यूज म्हणून ते तेतूर इनवॉल्वमेंट आशिल्ले ते तीग जाण आसा तांकां ऑलरेडी बेल आवट केल्या आनी जर गरज पडल्यार तांकां आपयतले अशी तांकां एक गायडलायन दिल्ली आसा आतां तीग जाण बेल आवट दिल्या आनी ती जो आतां आयज जो अरेस्ट केल्लो सचिन म्हात्रे ताका 3 दिसांचे रिमांड आसा सद्या ही लेटेस्ट अपडेट आसा ह्या प्रकरणान सांगेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर प्रेतानंद पेडणेकर।